मोगाळ बावमडीनो हांव तुमकां ओळख करून दितां. रेव्हरंड डॉक्टर फादर बोनिफेस फुर्तादो ताका येवकाराची गरज ना हांगासर, कित्याक ताणें कॉलेज करता आसतना सेंट झेवियर्सांत रिजन्सीक तो 3 म्हयने हांगा आसलोलो. मागीर पास्टरलायट कसो आयलो विकेंड्सांक. आमच्या सांतांतुनीच्या फेस्ताकूय ताका हांवें हाडला आनी आज मुद्दम हाडला हो आमचो विशय आहा ताचेर, कित्याक हांव ताका सदांच म्हणटा ही इज अ ज्युडिशियल विकर. सगळे जज आहात एक्लिसियास्टिकल जजीस, इगोचे जज तांचो हेड. द पेट्रियार्कल ट्रायब्युनल, ऑफ कोर्स द आर्चबिशप इज द हेड, ही हेड्स दॅट. देखून हांव म्हणटा यो ऑनर, कित्याक हें पद ताका आहा ज्युइजाचें पद, ज्युईज तो. आनी हे पासत आमच्यो जायत्यो मॅरेज केसीस तो हँडल करता, तो सगळें करता. ते पासत ताका जाणबाईन देवान बोल्ला. रोमांक तो शिकला, डॉक्टरेट ताणें रोमांक केल्या आनी आतां ज्युडिशियल विकर आसल्यार कांय वर्सां जालीं. बरे भाशेन कोणाक बरे भाशेन आयकतलो, कान दितलो, पूण गिन्यानान हुशार देखून बरें जजमेंट तो दिता. ताका आमी हांगा येवकार दिता. आज देवाचें उतर ह्या पेट्रियार्कल ट्रायब्युनल मॅरेज केसीस कशे भाशेन डील करता ताचेर, आनी उपरांत तुमचे कडेन मागता ताचे पासत मागूंक. आनी येदो व्हडलो कारबार ताका दिला आमचे दिवसेजीन, तो ताणें बरे भाशेन शेवटाक पावंक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवान संवसार रचलो आनी उपरांत मनशाक आपणा सारकाचो रचलो. आनी देवाची ही खुशी आसली की मनीस आपल्या सांगातिणीक घेवन म्हणजे आदाम आनी एव तेन्ना दोगांयकूय असो एक हुकूम घालता, तुमी चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात. प्रितीच्या भावडीनो, लग्न संस्कारणेंत हेंच आमी समरुंद देवाच्या रोसणेच्या वावरांत एक घोव आनी बायल लग्न संस्कारणेंत एकठांय जाता तेन्ना ह्या रोसणेच्या वावरांत तीं भागेली जातात. आनी ह्या खातीर एक दादलो आनी एक बायल लग्न संस्कारणेंत एकठांय येता तेन्ना खोल लग्नाची समजणी आसची गरज. प्रितीच्या बावडीनो, आमच्या दर एका लग्न जाल्ल्यांक, कुटुंब सुरू केल्ल्यांक आनी आमकां दर एकल्यांक कुटुंबांत जियेतल्यांक देवा बाबाचें बळ आनी कृपा मागुया आनी खरीत भाशेन मागुया की तीं भाव भयणां जीं आजुनूय घुसपल्यांत लग्न जावं वा ना जावं, लग्न जाल्लीं आसात पूण प्रश्नाक सांपडल्यांत ओदी करून तांचे पासत खरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच ह्या मिस आमी भेटयता ब्राज आनी विक्टोरिया डायस हांचे पासत, जें कितें तीं देवा कडसून एक देणें आशेता तो करतात तेंच देवान तांकां फावो करूं. आनी आमची दर एकल्याची मागणी ह्या मिसांत बाबाक उक्ती करून ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावच्याक आमची पातकां ओळखून घेवन बापाच्या एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगपार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Sonia
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा, तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी अहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिशान पोरशे मुखार येवन म्हणलें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 ओड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाळ जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरशेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिशान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा, बाळाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विंचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विंचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिशान बाळाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विंचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विंचून काडलो आनी सकाळ ते दनपार पर्यंत बाळाचें नांव उसारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाळा आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नासताले. दनपार जालो आनी एलिशा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय काम पडलां जायत, वो आनीक कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणाक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी ताचे संवये प्रमाणें रगत येसर तलवारींनी आनी बाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आड्डून उलो करीत रावले. पूण कोणेच तांचें आयकूंक ना, कोणेच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिशान सगळे पोरशेक म्हणलें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सरात. आनी सगलो लोक ताजे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या आंका प्रमाणें एलिशान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जाता तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जळो मांडलो आनी एका पाड्याक विंचून काडलो.
आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी ओमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. ताणें तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनीक 1 पावट करात. आनीक 1 पावट ताणें केलें. ताणें नव्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी ताणें 3रे पावट तशेंच केलें. उदक वेदी सभोवतीं व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटवणेच्या वेळार एलिशान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा आब्रामाच्या, इसाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज गोमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही परसां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत ओम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळोवन पोरसां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टागी पडलीं. ताणें म्हणलें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगलीं म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, ताचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रक्ता भेटोवण्यो करूं कधीच ना. म्हज्या वांटांनी तांची नांवां घेवं कधीच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात. म्हजें दारजोणें तुजे सादीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. तुझे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. फारिझेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून
घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणें असो जबाब दिलो तर ओरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हळें ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पुतणीक एकटवतलो आनी दोगांय एक जातलीं अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच देखून देवान जोडला त्या मनशान दोशी करूं नये तांणी ताका विचारलें तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पुतणींक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली पूण ओरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें तर हांव तुमकां सांगता कोणूय आपली पुतीण आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पुरद्वार करता शिसांनी ताका म्हळें बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच आवयच्या कुसव्यांत तावन इजडे जल्मलोले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गींच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रिशा भावा भयणीनो अशें बिस्पाच्या घरांत जेन्ना आमच्या ऑफिसांत कोणूय आमकां मेळूंक येता एंट्रन्साक भितर सरतनाच बिस्पाच्या घरांत रिसेप्शनिस्ट आसा आनी ताचे लागीं कांय जाणां सगळीं न्हू केन्नाय कोणूय हे भाशेन विचारता काजार मोडटा तो फादर खूंय आहा तांचो प्रश्न काजार मोडटा तो फादर खंय आसा ताचें ऑफीस खंय प्रिच्या बाबड्यान कडेन कांय असल्या जो विचार करता ते भाशेन तांच्या मनांत आसतलें की हांगासर एक ऑफीस आहा जीं काजारां मोडटात तुमकां दिसता आमी काजारां मोडटात म्हणून ना त्या खातीर आयचो हो विशय जो आसा आनी किरीत भाशेन जे भाशेन पादिगारान तुमकां कळीत केलां आमच्या दियोसिसींत हें पात्रियाकल ट्रायब्युनल जें आसा हें खातें आनी हें खातें लग्नीक प्रश्नाक सांपडलेल्या खातीर ह्या खातीर आयचो विशय लग्नीक प्रश्नाक सांपडलेल्यांक नीत हाडूंक पवित्र सभा बारी वावुरता ह्या खातीर पितिशा भावडीनो हें खातें जें आसा आमचो वावर लग्न मोडपाचो वावर न्हय कित्याक आमच्यांनी लग्न मोडूंक जायना ह्या खातीर हाच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळ्ळां जें देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये आनी मागीर तुमी म्हणटल्या फादरान सांगलां तूं जजमेंट दिता आनी भाशेन तांचीं काजारां मागीर मोडटात जजमेंट दिलो म्हणटच तीं जालीं दोशी हें कशें तर ह्या खातीर हाचे विशीं इल्लीशी समजणी घेवया पयले सुवातेर पवित्र सभेंत आमकां डिवोर्स म्हणल्यार देर इज नो डायवर्स शब्द जे आमी वापरता अनलमेंट वी डिक्लेअर द मॅरेज नल एंड वॉयड म्हणजे सुरवातेकूच तावन कितें तरी प्रश्न आजीर आसलो काजाराच्या वेळार काजरा आदीं बी काजाराच्या वेळार आनी ह्या प्रश्नाक लागून हें सुरवातेकूच तावन काजार तांचें इनवॅलीड आशिल्लें पयले सुवातेर दादलो आनी बायल तांचें काजार
खंयच्या वेळार जाता मिसांत जाता लग्नाची रीत जाता तेन्ना आनी जेन्ना दोगांय एक दादलो आनी बायल एकामेकाक ती कबलात उच्चारतात न्हय हांव तुका म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन जेन्ना ही उतरां म्हणली तेन्ना ती काजार जाली ती आर नाव मॅरीड आनी आमी जाणो जेन्ना ही उतरां म्हणटात नॉट ओन्ली दे आर मॅरीड न्हूच फकत ती लग्न जाल्यांत पूण आमकां पाप साहेब जोआन पावलो दुसरो फामिलियारीस कॉन्सोर्सियो ह्या डॉक्युमेंटांत आमकां सांगता त्या भायर दोन वस्तू घडटात दे बिगीन अ न्यू फॅमिली एक नवो घोराबो ती सुरू करतात दुसरे सुवातेर एक नवी घरची पवित्र सभा सुरू करतात दे बिगीन अ न्यू डॉमेस्टीक चर्च हे दोन वस्तू घडटात आनी खातीर तें लग्न जावप सुरवातेक मुळांसून सारकें आसची गरज पूण कितें तें आतां केन्नाय सारकें जायना आनी खातीर तें काजार सुरवातेकूच इनवॅलीड कशें आसा फॉर एग्जाम्पल कांय एग्जाम्पल दवरुया दर समजुया चेडवाक वा चेड्याक चडशें चेडवाक म्हणया दॅट इज फॉर एग्जाम्पल सेक खुशी नासली काजार जावपाक वॉट एवर रिजन्स कांय कितेंय कारण तें जावं ताका खुशी ना काजार जावपाक पूण माय पाय सांगतात काजार जायना जाल्यार ह्या घरांत रावपाक जायना भायर सरून वच चेडवाक आनी चॉयस ना शी हॅज नो चॉयस माय पायचे गोडेक भिरांतेक लागून हाका आमी म्हणटा रेवरेन्शियल फियर भिरांतेक लागून तें चॉयस ना काजार जावपाक फुडें सरता ना इफ दॅट मॅरेज लास्ट देवा कारगा पूण तर समजुया कितेंय त्या काजारी जिवितांत घडटा प्रश्न येतात कसलेय ते प्रश्न जावं आतां काजारी जिवितांत प्रश्न आसाच प्रश्न आयले म्हणून आमच्यांनी म्हणूं येता आतां हें काजार कशें आमच्यांनी मोडचें अशें म्हणूं येता ना सगल्यांक काजराचे प्रश्न नात ती आलोर दोस वा मॅरीड कुटूंब वाडयलां आसात झगडीं आसात पूण झगडीं जाल्यांत आनी एकामेका सोबे गुडीक वयर सकयल जाल्लें आसा दर दिसा गुडीक जाता म्हणून काजार आतां हांचे मोडचें ह्या खातीर हांवें म्हणलां देर इज नो डिवोर्स इन द चर्च पूण असले प्रश्न येतात तेन्ना येतात तेन्ना आमी पळोवचें पडटा कितें तें मूड कितें आसा आनी हांगासर जर समजुया कोणाक फोर्स केल्लो आसा देन द फॅक्टर ऑफ फोर्स हें कारण सुरवातेकूच आसा गोडीक तें केन्नाय कोणाक सांगता सुरवातेकूच काजार जावचे आदी म्हाका खुशी ना काजार जावपाक पूण माय पाय फोर्स करतात म्हणटच जो कबलात उच्चारतना हांव तुका म्हजो पती म्हूण घेता हो कबलात इट हॅज टू बी आउट ऑफ वन्स ओन फ्री वील एंड इंटेंशन आप खुशेन तो दिवंक जायो कोणेच बोड करिनासतना तो दिवंक जायो पूण जर समजुया ह्या कोणेकल्याक जावं चेडूं जावं चेडो काजार जाता तेन्ना ताका खुशी नासली फोर्स केला खुशी भायर काजार जाता कबला दिता तेन्ना शी इज नॉट गिवींग इट आउट ऑफ हर ओन फ्री वील एंड इंटेंशन कित्याक खुशी ना आनी तशें जाल्यार दॅट कन्सेंट बिकम्स इनवॅलीड ती कबलात दिल्या ती इनवॅलीड जाल्या आनी एक उदाहरण दिवया जायते फावटी येतात काजार जातूच 2-3 वर्सां उपरांत फादर म्हजो घोव सोरोप येता बेबदो जाला स्वता येता रावोंक जायना इट्स अ लॉट ऑफ केसीस आमच्या गोंयांत जातात कित्याक आमकां सोरो इजिली मेवता आतां सोऱ्याक लागून घोव बायलेक स्वता येता म्हणटच हें आतां काजार मोडपाचें शूड वी नाव डिक्लेअर दीस मॅरेज नल एंड वॉयड ना मूड पळोवपाची गरज आसा दर समजुया हो दादलो जो आतां बेबदो कसो जाला क्रॉनीक अल्कोहोलीक म्हणुया तो तसो काजाराच्या आदीं आनी काजाराच्या वेळार पासून टील दॅट टायम असोच बेबदो आशिल्लो डीड दे हॅव दॅट प्रॉब्लम जाल्यार वय म्हणुया पूण जर समजा नाशिल्लो केन्नाय खंय फुंगसां आसा घोडयेक इल्लेशें घेतालो जालें पूण काजार जातूच कितें घडलां घोडयेक सर्वीस गेल्या कांय प्रश्न आयला आनी खातीर सर्वीस मेळोच ना प्रश्न वाडल्यात सोरो इल्लोसो आदीं घेतालो आतां दिसपट्टी घेवंक लागता
बेबदो जाता. ही बेबदेकायेचें दुयेंस काजाराचे आदीं आशिल्लें ना, हें दुयेंस उपरांत येयलां. आनी खातीर आमी कबलात म्हळ्यार न्हय, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन. पिडा केन्ना आयल्या? मागीर आयल्या, काजार जात्री आयल्या. आनी खातीर तुवें कबलातांत म्हळां, पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विस्वाशी रावतलीं. ह्या खातीर सुरवातेक हें काजार बरें आशिल्लें. देर वॉज नो सिकनस ऑफ द मॅन. तें उपरांत येयलां. प्रश्न आयल्यात, बायलेक रावूंक जायना. वी अंडरस्टँड दॅट, दॅट्स अ फॅमिली सिट्युएशन. पूण हें काजार मोडोंक जाता? जायना. तशेंच आनी एक एग्जाम्पल जावन म्हणटा, जायते फावटी ह्या आधुनीक काळांत घडटा, आनी तें म्हळ्यार काजराच्या वेळारूच अनफेथफुलनेस, इनफिडेलिटी. काजराच्या दिसाकूच कोणतरी, मे बी इट इज द हजबंड ऑर द वायफ, परत परत फोन येता, फोनारूच आसता. कितें घडलां काय? उपरांत मागीर सगळो वेळ फोनारूच आनी कोणा लागीं उलयता. म्हणटच अशें आशिल्लें की ह्या मनशाक घडयेक आनी कोणा लागीं संबंद काजराच्या आदीं आशिल्लो, त्या मनशा लागीं काजार जावंक मेळोंक ना. कांय कारणांक लागून हाचे लागीं काजार जाता, पूण तो संबंद चालू दवरता. आनी ह्या मनान तरी हांव काजार जाता, मनान धरून की येस, ह्या दादल्या लागीं वो ह्या बायले लागीं हांव काजार जाता, पूण हांव म्हजो संबंद त्या बायले व दादल्या लागीं चालूच दवरतली. म्हणटच तुवें लग्न संस्कारणेन जो कबलात तांदून घेतल्या, ते क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे तुवें घेवंक ना. आनी क्रिस्ती शिकोवणे प्रमाणे लग्न जिवीत आमी मरप रियान फॉर लायफ, कमिटमेंट फॉर लायफ. पूण तुवें म्हणला ना, आनी इट इज वीथ वन पर्सन. पूण तूं थंयसर लग्न संस्कारणेन तुज्या मनांत आसा, हांव हाचे लागीं काजार जाता, पूण म्हजो संबंद दुसऱ्याय लागीं हांव दवरतलो. म्हणटच सुरवातेकूच जावन हें काजार सारकें ना. प्रितीशा भावडीनो, लग्नीक प्रश्नाक सांपडलेलीं आमचेशीं येतात तेन्ना समजूं नाकात की आमी रोखडींच तांकां म्हणटात, बरें चल एप्लिकेशन दियात तुमचें. ना, पयलो प्रश्न आमी विचारतात, हॅव यू ट्रायड रेकॉन्सिलिएशन? एकठांय येवपाक प्रयत्न केला? ह्या खातीर हें आमचें खातें जें आसा, ही आमची पयली जबाबदारी पळोवपाक. हें लग्नाक ही प्रश्नाक सांपडल्यांत आतां तांचो प्रश्न आमच्यांनी मेटूंक येता, रेकॉन्सिलिएशन करूं येता, परतून तांकां एकठांय हाडूं येतात वो ना. ह्या खातीर तांचे लागीं आमी विचारता, डीड यू ट्राय रेकॉन्सिलिएशन? एकठांय येवपाक प्रयत्न केल्ले आसात? नाजाल्यार आमी परत केल्ले आसात जाल्यार पासून आमी परत धाडटात, चल पादिग्राची वच, गो टू अ मॅरेज कावन्सिलर. आमचे बी आसात, आमी जाणा फॅमिली सर्वीस सेंटर आसा, तातूंत बी आमी धाडटा. कित्याक आमचो पयलो हुस्को की हांणी प्रश्न आयल्यात जाता ते भाशेन सुटावे करूंक पयले सुवातेर प्रयत्न करचे. आतां कांय कारणां आसात ते प्रश्न सुटावे करूंक जायनात, आनी तेन्ना हो प्रोसेस आमी सुरू करचो पडटा. ह्या खातीर प्रितीशा बाबडीनो, जेन्ना एक प्रश्न घेवन आयिल्ली वस्तुरी जावं एक आयिल्लो दादलो, ताका आमी म्हणटा दी अग्रीव्ड पर्सन. कित्याक जायते फावटी घडयेक घोव स्वतायता बायलेक आनी स्वतायत रावता, आनी घोवाक जाय तसलीच बायल जी ताका स्वतावपाक जाय. बायल जेन्ना येता तेन्ना घोव घडयेक म्हणटलो, म्हाका डिवोर्स नाका, म्हाका सेपरेशन नाका. तेन्ना आमी कितें करपाचें काय? वन पर्सन इज आस्किंग फॉर सेपरेशन, अनदर पर्सन डजंट वॉन्ट सेपरेशन. चडशीं जाणां आमकां म्हणटलीं, तो मागता न्हू सेपरेशन नाका म्हणून, जाल्यार तुमी कित्याक सेपरेशन दिवपाक प्रोसेस सुरू करतात? कायदो आमकां सांगता इगोर्ज मातेचो, वी हॅव टू गो विथ द पर्सन हू इज अग्रीव्ड, जाका दूख लागलेली आसा, जाका कश्ट आयिल्ले आसात, आनी ह्या कश्टांक लागून प्रश्नांक लागून सांपडलेले आसात, तातूंतले ते भायर सरूंक सोदतात. ह्या खातीर प्रितीशा बाबडीनो, आतां
पळोवया कितें काय ते प्रश्न जायते आसात वेगवेगळे. तातूंत सगळे हांव सांगूंक वचना, सांगूंक गेले जाल्यार राखो दीस वयतलो. जायते आसात प्रश्न. पूण काजार मोडलां ते प्रश्न वेगवेगळे आसात. कुडेक ते आमी पळयतले हांव. पूण ह्या वेळार आमी नदर म्हळ्यार लेट अस गो टू द रुट्स. मूळ पळोवया. ह्या काजारांत येतले प्रश्न परत परत अदी करून ह्या आधुनीक काळांत कित्याक येतात काय? आदीं प्रश्न आशिल्ले आसलेले आनी जायते जाण सांगतात आदीं आमकां जायते आसलेले वयर सकयल जाताले. पूण आमकां मायन पायन सांगलेलें पळय गोवान पासून तुजे कांसूल बारा तापड माल जाल्यार घे, कित्याक तो तुगे साक्रामेंताक घो अशें आदीं सांगतालीं खंय. हांव म्हणिना हरेंच घेवंक जाय मार म्हणून. पूण तांचें म्हणप की तुमी बरोबर कोश्टांत, त्रासांत, आडकोडींत, दुखांत बरोबर एकठांय जिवंक वावरूंक जाय. आतांच्या काळार घोडेक इल्लेशें घोडेक जायना. चॅलेंजीस आर डिफरंट, वेगवेगळे आसात. पूण हांवें म्हणा लेट अस गो टू द रुट्स. आनी हे रुट्स पळोवपाक, मूळ पळोवपाक आमच्या गोंयांत पळोवया. लग्न जातलीं तांचेर नदर घालुया. पयले सुवातेर मॅरेज, लग्न जावन आसा एक आपोवणें. इट इज अ वोकेशन. आनी खातीर लग्न जातलीं तांकां आमी प्रश्न विचारता डू यू हॅव द वोकेशन टू गेट मॅरीड? तुका एक आपोवणें आसा? हांव एक पाद्री, म्हाका तरी पाद्रीपणाचें आपोवणें नासलें जाल्यार आयज हांव पाद्री जावचो नासलो. आनी कोणूय पाद्री जावंक सोदता आपोवणें आसूंक जाय, देवाचें आपोवणें. ह्या खातीर तेंच लग्न संस्कारणींत एकठांय जावंक सोदता आपोवणें आसा ना. आनी कित्याक म्हणटा? कित्याक आमच्या गोंयांत एक कस्टम कसो तो, एक चाल, एक चेडूं आफ्टर दी एज ऑफ 18 or 19, 20, चेडो आफ्टर दी एज ऑफ 21 जालीं की ना फाटीक लागतात. कोण फाटीक लागतात? तांच्या कोण लागतात? फाटीक लागतात. दुसरीं चेडवां दुसरे चेड्या न्हय. कोण लागतात? माय पाय लागतात. माय पाय लागतात. काजार जा, काजार जा, काजार जा. आतां माय पाय कित्याक फाटीक लागतात सांगात पळोवया. कित्याक लागतात माय पाय फाटी? ती तांकां एक भार कशी जाल्ली आसात? ना. परतून आमचो ही एक कल्चर कसो गोंयचो. माय पाय फाटीक लागतात कित्याक तांचे फाटीक कोण आसा? कोण आसात तांचे फाटीक? शेजारी आसात, सोयरीं आसात, इश्ट मित्रां आसात. आगो तुगे चेडवा काजार कोना गो, भियातोलू उत्तले. त्या चेड्याक काजार कोना. आनी कोण बरो दुसरो चेडो मातसो इलो कितें मस्तो कसो आसा, काजार कर तेका, बरो जातलो. आनी ह्या खातीर आमी तांच्या फाटीक लागता. काजार कर फाटीक लागतात. उपरांत तांची गोत मागीर कितें करुया? ती फाटीक लागतात म्हणटच हांव फुडें सरतां काजार जावपाक. म्हाका आपोवणें आसा? ना. हांव काजार जावपाक तयार आसा? ना. म्हाका काजाराची सारकी पुराय समजणी मेळ्ळ्या? इल्लीशी मेळ्ळ्या, सगळी मेळूंक ना. हांव ज्या मनशा लागीं काजार जाता ताची तरी म्हाका वळोवंक मेळ्ळ्या? ना. ताणी सांगलां न्हू काजार जा म्हणून. बरो न्हवरो खूंय आहा? बोटीची आसता, बोंगलो आहा, मोटर आहा, बरी बुलट मोटरसायकल आहा, भाट आहाय. चल म्हणटच हांव काजार जाता ह्या वस्तूंक विशीं. त्या खातीर माय पाय पळयतात. हां बरो भुरगो, बॅकग्रावंड ताचें. पूण ह्या भुरग्या विशीं ओळख जो काजार जाता ताची ओळख मेळ्ळ्या ओ ना? माय पायक पडलां, शेजाऱ्यांक पडलां, सोयऱ्यांक पडलां? ना. एके भाशेन हो एक वावर कसो. पेरंट्स थिंक दॅट दीस इज देयर जॉब ऑर ड्युटी टू गेट देयर चिल्ड्रन मॅरीड. आनी अमकीच पिराय जाली म्हणटच तांणी काजार जावंकूच जाय अशें खंय बरयल्लें आसा? खंय बरयल्लें आसा? वन्स दे रीच जाल्यार सगळीं काजार जावपाचीं. इफ एट ऑल दॅट वॉज रिटन ना. पूण हें आमी केलां, एक कल्चर कसो केल्लो आसा हांगासर आमच्या गोंयांत. आनी खातीर हें मूड पयले सुवातेर आमी पळोवंक जाय. उपरांत काजार जाता तेन्ना आमच्या गोंयांत कितें घडटा? काजार जातूच चेडूं खंय रावपाक येता? कोणागेर रावपाक वयता? चेडूं कोणागेर रावपाक वयता? चेड्यागेर. आतां चेड्यागेर रावपाक वयता, चेड्यान घर बांदिलां. तें कोणाचें घर? मायन पायन बांदलोलें घर.
आनी त्या घरांत फकत चेडोच घोवच आसतलो ना, जायतीं जाणां आसात. चेड्याची माय पाय आसात आनी दुसरी आसात. 80% आमची जी काजारां मोडटात ती ह्या कारणाक लागून. नॉट बिकॉज तांचे घोव आनी बायले मदें संबंद बरो जावंक ना म्हणून. तो संबंद बरो जावंक ना कित्याक दुसरीं जीं आसात त्याच घरांत जियेतात आडकोडीचो फातर जाल्ले आसात. लॉट ऑफ इंटरफियरन्स जाल्लें आसता. आनी समजनाका थंय इंटरफियरन्स फकत चेड्याचीच माय पाय करतात म्हणून, चेडवांचीय बी माय पाय इंटरफियर जातात. बोथ द सायड्स. ह्या खातीर ही आमच्या गोंयांत अदीक घडटा. ह्या खातीर जायते काजाराचे प्रश्न आमचेशी चड येतात बिकॉज हें कारण. ह्या खातीर प्रितीशा बाबडीनो, हें मूड जें आसा तें पयलीं आमी उमटून काडची गरज आसा. आमी आवय बापायनी भुरगीं जीं वाडटात दूर समजुयात खरेंच तुमकां जाय ती लग्न जाल्ली जाल्यार विचारची गरज आसा. खरेंच म्हज्या चेडवाक म्हज्या चेड्याक लग्न जावपाक जायें? डज शी रियली वॉन्ट टू गेट मॅरीड? लग्न जावपाक ताका खरेंच देवाचें आपोवणें आसा? जाचे लागीं तें ओतो लग्न जावंक सोदता तांची पुराय ओळख तांकां मेळ्ळी आसा ओ ना? काजार जात्री मागीर रडटात. माय तो काजरा आदीं 1 ग्लास बियर पिता, मागीर हांव तो 10 ग्लास बियर पियेता. तो काजरा आदींच पियेतालो. ओळख घेवंक ना. आनी जायते आसात ओळख घेवपाचे, पूण ती ओळख ना जायन आमी उपरांत जेन्ना काजार जातूच एकामेकाची दुसरे तरेची ओळख मेळटा, बांदून घेवपाक अवघड जाता. प्रितीशा बाबडीनो, गरजेचें जें लग्न जातोल्यांनी आनी लग्न जातूच करची गरज आसा आनी तें म्हळ्यार मागणें. आनी ह्या खातीर आमी लग्न जातल्यांक जेन्ना तांकां आमी हें टॉक दिता तांकां आमी सांगता, पळय बरोबर तुमी भोंवतात, मागण्यांत वेळ सारात. गो टू द ब्लेसड सॅक्रमेंट, मागण्यांत वेळ सारात. जेन्ना तुमी रातची फोनार उलयतात तेन्ना मागणें करात. फोन कोबार जावतच उलोवपाचें. जस्ट अ शॉर्ट प्रेयर. कुडीक एक आमचे बापा एक नोमान मरे. आनी ह्या मागण्या वरवीं जेजूक सुरवातेकूच जावन इवन बिफोर मॅरेज तुमच्या दोगांयचे मोदेकोत जेजूक हाडात थ्रू प्रेयर. कित्याक तो जावन आसा खडप आनी ह्या खातीर खडपांत तुमी तुमचें घर कुटुंब बांदूंक फुडें सरतात आनी बांदतात. ह्या खातीर सुरवातेकूच जावन जेजूक मागण्या वरवीं जेन्ना आमी हाडटले, कसलेय प्रश्न येवं, आटेविड येवं, कितेंय कारण तें जावं, फॉर वॉट एवर रिजन्स आय मे हॅव गॉट मॅरीड, अनुपरांत घोडेक कसलेय चॅलेंजीस येवं, आटेविड येवं, त्रास येवं, वयर सकयल जावं, आमी हालची ना दवरची ना. कित्याक त्या जेजूंत त्या तीर खडपांत आमी एकठांय जाल्यांत आनी आमचें कुटुंब आमी बांदूंक सुरू केल्लें आसा आनी त्याच जेजू बरोबर आमी आमचें कुटुंब वाडयत वेतल्या. दर एका लग्नीक प्रश्नाक सांपडलेल्या पासत मागतना जेजू सदांच तांणी तांच्या कुटुंबांत प्रश्नाच्या वेळार उदीक करून तांणी दवरूंक आनी असल्या कुटुंबांनी जेजू बरोबर आपले प्रश्न सुटावे करूंक करीत भाशेन मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या पाप साहेबान विस्पांनी आनी याज्ञिकांनी लग्न संस्काराक तयारी करतल्यांक आपल्या कुटुंबीक मागण्या वरवीं जेजूच्या एकचारांत रावंक शिकोवंक बापाचो आदार मागुया.
आधुनीक काळांत जायतीं कुटुंबां कोसलून पडल्यांत. बेश्ट्या आनी बायल्या कारणाक आनी दुबावाक लागून आपल्या आपोवणेक तीं अविस्वाशी जाल्यात. तर बोगसोण्या आनी समजिकाये वरवीं असल्या कुटुंबांनी विस्वासाचें बी किरलावन येवन म्हूण बापाचो आदार मागुया. आयच्या त्रेसनाचे मिसा बेटींत आपले इंतेसांव भेटयलोल्या ब्राज आनी विक्टोरिया डायस हांकां भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन सुबां आशिर्वादां भरून येवन बापा लागीं मागुया. बापा, ही आनी हेर आमची मागणी आमी तुका उबारता. ती तूं सुगोट शार्ती पावण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करुया. C19 पेज 36. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गींच्या बापा, भुक्तीन तुजी सेवा करूंक भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां करपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काडी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ तांकां लाभच्याक
तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सोम्या जेजू आमी हो मुंडो खाता आनी एकाचेंतले पियेता. कितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण करता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पुती सांगाती, भाग्यवन धरून जाता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सगळ्यांक आमकां प्रश्न आसाच.
उदी करून लोग्नीक प्रश्नाक सांपड्यांनी जेजूकच तांच्या जिवितांत मोदें ताका धरून जेजू बरोबर तांणी आपले पुरुश सुडावे करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान तांकां आदार मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चिकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनात राखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पदकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती. तर एका कुटुंबांत जियेता तोच तो जेजू हो ताका शिवंक वेता ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण म्हज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी उबींच रावतल्या कुमिन्यावंक घेतल्या उपरांत आमच्यान दिमी घालूं येता, बसूं येता, उबी रावूं येता. आमचे सिस्टर्जो कुमिन्यावन भितर वांटल्यो आनी भितर जाल्या उपरांत माटवांत वेतल्यो. The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in communion with the Catholic Church. If people who are present here are non-Catholics, who belong to other faith, who belong to no faith at all, please do not come forward to receive the sacred body of Christ in your hands. Please refrain from coming. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D1 पेज 47.
उभी राहूया. प्रार्थूया. मोगाळ आणि विस्वाशी बापा, जेजूच्या कुडीर रक्ताच्या ह्या जेवणाच्या बळान बागेवंत आंतोनीची देख घेवन तुज्या मोगांत सदां थीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेंत सुरू केलाय तें आमचे पवित्रतायेचें काम सोमी जेजू येतलो त्या दिसा पर्यंत तुमच सपूर्णायेक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें बसूया. कोणाकूय मिसाचें इंतेसांव भेटोवंक जाय वो इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफीस उक्तें आसा, थंय तुमी वचून दिवचें. सोविनियर रूम उक्तो आसा, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. आमचें 2 व्हिलर्स पार्किंग इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें, पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या पार्किंग लॉटांत. जाणट्यांक आनी पिडेवंतांक आमी केरीत सुवातो दवरलेल्यो आसात, थंय आमी कोदेलां दवरलेलीं आसात, थंय तुमी बसचें न्हय. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिन आसा. मीस चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसुदरींत हाजीर आसतलो. भाग्यवंत आदोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो, जो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडान. टिकेटी इगोर्जेच्या आदारार विक्रेक आसात. आमच्या बँड स्टँडार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप स्नॅक्स घेवन विक्रेक आसात. तुमी घेवन तांकां आदार दिवचो. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे.
भागिवंत आतोन तुझ्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरोवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका भागिवंत आतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्मदुता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता भागिवंत आतोन दुखेस्ताच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार तुका जाय ते ह्या वेळार माग ओचोऱ्याच्या भागिवंत आतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पदवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय थोडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गूण इते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं तमान आसतना विनोदी कर आमेन आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले